तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. भाव भयणो सगळ्यांक तुमकां देवार दिसूं. देवाच्या पवित्र आत्म्याक आमचे मोदें येवकार दिवया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमच्या समेल क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्या शांतीन एकवट तुमचे सवय आसूं. बाबाक पुताक पवित्र आत्म्याक ह्या दिसा पासत वाखाणुया दिनवासुया. वायचो दीस देवाच्या हातान घालून शाम्याचे विनोनेन आमच्या जिविताचेर आमचे पवित्र सभेचेर आमच्या दर एका भुरग्याची देवाचो आशिर्वाद मागुया. जेन्ना आज परत भुरगीं शाळेक वेतात, शाळेचें शिक्षणीक वर्स सुरू जाता, ह्या भुरग्यांक देवान आपल्या चानबाईन बरोवंक मागुया. आनी मिसाची भेट तुवें मानत असली जावचे खातीर जायते पावटी देव आमचे सगळे उदार जाला. आमी दुसऱ्या सगळे उदार जावंक मोगान जियोंक बाबार्थान वाडूंक चुकल्या. ह्या आनी सगळ्या पातकांची तूक धरून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें आमी आतां मागुया. सोर तुवेता देवाक हांव तुमकां बाबा पळयलो म्हजो सगळें हांव सारून सांगता. मना चिंतून तावन सारून वायट करून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमसो अपराध अमसो अपराध अमसो बरो अपराध. ह्या पासत बेगिस्तान सांकवार मारेक सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक हांव तुमकां बाबा पळयलो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं नोतिक्रात म्हूण प्रार्थना मागता. सर तुवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक सुमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमिया काकूत कोर. ह्या मिसाचें ते समासा फर्नांडा नोनीस देवाक दिनवासता तिजे बरोबर देवाक वाखाणुया आनी आमचे भयणीचे ते कुटुंबाचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. जिजस फेर्नेंडीस ह्या भावाच्या आत्म्याक मागता देवान ताका सोर फावो करूंक मागुया. केस दायस आपलो वाडदीस मनयता देवान ताका कुडी आत्म्याची भलायकी दिवं. ताच्या मामा दादाचेर फुडाराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज आमची मोतलीं जायतीं भाव भयणां आपलो वाडदीस लग्नाचे वार्षिक वरस पाळटात. ही आमचे चिकलेची पवित्र सभेंची येतल्या ल्हान सपल्या बाळांक भुरग्यांक तरणाट्यांक पिडेस्तांक शापाय शामायक वावराक परदेसान आहात तांचोय आमी गुडास करुया. फावो तो पावस पडून शेतां बाटां दोरयान जायती पीक जावंक मागुया. आयज नवें शिक्षणीक वर्स भुरगीं सुरू करतात ते शिक्षणाचेर ह्या भुरग्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. कोणाचें आयज ऑपरेशन आहा, कोण टेस्ट आहा, ह्या गांवांत आमची पिडींत आसली भाव भयणांचो गुडास करुया. ह्या गांवचो वावर दोन तो सफोड जावंक मागुया. प्रवास करतल्यांक सर्वेस्पर देवान राखोवंक मागुया. मरून गेल्ल्यांक सासणां विसोव मागुया. ह्या गांवांत जायतीं आपोणी पाद्रीपणांक माद्रीपणांक मोठ्या जिविताक आपोणी आमकां फावो जावंक मागुया. आमच्या लोगणी जिविताचेर गोरब्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. लगीच रावून आमकां कितें जाय त्या वेळार बाबार्थान आतां मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा तुज्या सेवकांक सदांच कुडी आत्म्याची भलायकी दिवं संतोश भरीत कोर. अशें भाग्योन सदांच आंकवार मारेची मोहिमेंत विणवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासां संतोश भोगूंक पावय म्हूण मागता.
आमच्या समुयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेवचे सभेन पवित्र आत्मेच्या एकवटान जी येता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. वाग्योन पावलून तिमोथाक बरयले दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या देवा मुखार आनी जिव्या आनी मेलेल्यांचो नितीदार जावचो आसा त्या क्रिस्ता जेजू मुखार ताच्या येण्याच्या आनी ताचे राजवटकेच्या नांवान हांव तुका हो हुकूम घालतां. ताचो निरोप परगट कर. वक्तार आनी वक्ता भायर परतून परतून सांग. विवाद करून मनांत रिगोय. खोड काडून दाखय. तांच्या गिन्यानाक उलो मार. पूण सोगले सोंसणीकायेन आनी शिकोवण दिवच्या मनान तशें कर. असलो काळ येवचो आसा की मनशां रोख बरे शिकोवणेन उपगोतलीं आनी तांचे कान कोरजोन नोवलान आयकुचें आशेन आपणाकूच मानता तसले एकार एक गुरू विचून काडटलीं आनी स्वताक कान बेरे करून गप्पां ताळां आयकूंक वेतलीं. पूण तूं जागृत राव. येता तितले कोश डोग धीर घेवन सोंस. शिव वर्तमान परगटून भार घे. तुज्या मुण्यारपणाचे कायदे बरे करून पाळ. हांव जाल्यार आतां भिजलोली बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलो. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली. हांवें बावाट सांबाळ्ळो. शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सुमी सोर दिवन मुनसोबीदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या येण्याक अंतरेकता तितल्यांकूय. सोरेस्पराचें उतोरें. आमचो जबाब. म्हजें ओंड तुज्या प्रमाणीकपण परगटतलें. सगलीं बारबर म्हणुया. म्हजें ओंड तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. दीसभर तुजे मोहिमेचें किर्तन करता. म्हजे म्हातारे पिरायेर म्हाका पयस घालूं नाका. बोळ म्हजें विल्लें पूण म्हाका सोडूं नाका. जबाब. म्हजें ओंड तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें. हांव कधीच विस्वास सोडचो ना. अदीक अदीक तुजी स्तुती करीत रावतलो. म्हजें ओंड तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. जबाब. म्हजें ओंड तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें. सोरेस्पराचें बोळ वाकाणीत वेतलो. तुजें सोर नाशिल्ल्या प्रमाणीकपण परगट करतलो. देवा म्हज्या तोरणे पिरायेर तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत तुज्या ओचोऱ्यांक हांव वर्णन करीत आसां. जबाब. म्हजें ओंड तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें. तुज्या विस्वासी मोगा पासत देवा म्हज्या विणो वाजोवन स्तोत्रांनी तुका दिनवासतलो. तुज्या मानाक किर्तोनी घेवन गितां गायतलो. इस्रायलाच्या पवित्र देवा. जबाब. म्हजें ओंड तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. कुशे मनान जी कोण गरीब ती कोरेंस बागी. स्वर्गीचें राज कोरेंस तांचें. Alleluia, 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 Alleluia,
सर्विस्पो तुमचे सवय आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सभे आसूं. मार्को पोरमोणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. आपले शिकोवणेन जेसून उरपोवचीक म्हणलें धर्मशास्त्रा विशीं चोत्रायन रावात. लांब लांब आंगावली घालून भोवूंक 3-4 सालाम घेवंक देवस्थानी पयले वयल्या जाग्यांचेर बसूंक आनी जेवणाक पयलो सुवात घेवंक तांकां खरेंच बरें लागता. लांब मागण्याची फिसां घेवन विद्वांचीं घरां खावून उडयतात. तांकां त्यावून लांब जोडटी फावो जातली. आनी दोन पेटी मुखार बसून लोक कसो पेटींत दुडू घालता तें चोत्रायन पळोवन आसलो. आनी साबार क्रेस्त मनीस खूब दुडू घालताले तेन्ना एक दुर्बळ विधवा आयली आनी ताणें 2 सुपुल्ले नाणे एका पावा इतले तातूंत घाले. आपल्या शिसांक आपूण हाडून ताणें म्हळें, पेटीन दुडू घातल्यात तितलेय भितर हे दुबले विधवेन ओदीक घाल्यात. तर सोकल्यांनी ओंकलें आसलें तितलें तांतलें घालें. पूण आपल्या दुर्बळपणाचें आसलें तितलें आपल्या जेवणाक खावंक जाय आसलें तें लेगून इणें घालें. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. भावनो देव मनशाक जाय तें दिता आनी दिल्या उपरांत देव मनशा कडेन फकत वाकाणणी आनी दिनवासनी रावता. जेन्ना आमकां वोस कोणी दिता तेन्ना आमी ताका रोखडेंच देव बरें कर म्हणटा. आनी आज देवाचें उतर देवाचीं बेसांवां परत फारीक करूंक आमी दुसऱ्यांच्या गोडचेक पावूंक ओवलो करता. बाबण देवान दिल्लें मिसांव बागेन पावलो तिमोथाक सांगता, धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली. जोण एकलो ह्या संवसारांत बाबंडो देवाचें कार्य देवाचें मिसांव घेवन येता आनी ह्या जिविताच्या देण्या वरवीं ह्या संवसारांत बरेपण तो विस्तारता. आनी बागेवन पावलोच्या ह्या तिमोथीक बरयल्ले चिटींत एक संदेश आहा आमकांय आहा तुमकांय आहा. सगल्यांक इच्छीत सांगता इतलेंच, देवाचें मिसांव फुडें व्हरूंक म्हज्या बळाचेर आनी तुज्या बळाचेर पात येवंक जायना. बगोर देव आमकां बळ दिता आनी आमी कितें बरें करता आनी कितें जाता तेन्ना आमचें व्हडपण न्हय देवाचे मोहिमे खातीर जाता. आयच्या शुभ वर्तमानांत ती विधवा येता. दुसरो कोरिंथकांक बरयल्ली चीट 9 ओळ 2 Corinthians chapter 9 verse 7. God loves a cheerful giver. देव दिता तेन्ना बाबंडो दिवप कोणाकूच गमन आसतना. आयज जायते भाशेचे लोक आसात ह्या संवसारांत दितात आपल्याचें नांव मेळोवपा खातीर, आपल्याचें नांव परगटोवपा खातीर. आनी दुसऱ्या वद्दां लोक आसा तो ओगेपणाची भासूती दिल्यान पासून तें गमना. आनी त्या खातीर बाबण आयज तुवें दिलां जाल्यार कसल्या मनान तुवें दिलां देवाक पेल्याक. आयज ताचें नियाड करुया. दितना म्हाका मान जोडपाक न्हय पूण देवाचे मोहिमे खातीर. तर आज देवान दिल्ल्या दिसा दितना आनी घेतना देवाचें मन ओळखून घेवया. देव दिता तेन्ना वाखाणुया आनी दिनाय तेन्ना देवाची वाखाणणी करुया. आनी दुसऱ्याक आमी दिता तेन्ना ओगेपणान आमचें नांव परगोटी दिवंक वावरुया. हीच कृपा ह्या मिसाचे भेटेन आमकां जोण एकल्याक मागुया. बेटोने गीत घेऊया C25 पेज नंबर 39 C25.
Sprostrando de basta per Katan kalse ditangalo samche sinor Moshe Babno and Yamche Bulidan Sotvida de Apak Mantosle Samun Magata हे तुमच्या हातात पडले आपल्या Manakal may make Amchinake Povitris Vishadavak Service for Manurkyo Service for जे पोळचीची प्रार्थना आमी आठताना मानून घे म्हूण मागता अशें बागयोंत आंकवार मारिया तुज्या पुताची आवयची विणोनीन कसलेंच आमचो उलो न्हय आमचें उणो जावंक कसलेंच आमचें मागणें निर्फोड जावंक निर्मुनाका क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सर्वीस भोव तुमची सवय आसो आणि तुमच्या आत्म्या सवय तुमची काळसां उबारात आम्ही ती सर्वेश्वरात राहायला सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया अशें आमी करू सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पवित्रा आनी सासनांच्या देवा सोर काळी सोर ताई आमकां दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आशेस केरीत मान दिवंक बागेवंत निती आंकवार मारच्या नोमान तिका नोमान करतना एका तरेन आमकां वाखाणटा तुका वोन दिता चिकीर्ती परगोडटा आपल्या आंकवारपणाची ओडवेक सांबाळून पवित्रात्मे कुरपेचे सावळेन तुज्या एकल्या सोनीत पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमींग ताचे उद्देशीन देवदूत तुजी मोहिमा वाखाणटात बोळवून तुका नमस्कार करतात शोक्त्यो कळकळटात स्वर्ग आनी सर्गींचे पदव्यो आनी बोळवंत भोक्तिवंत सेराफीम संतोषान सांगाती आनंदान आरोडान करतात तांचे बरोबर आमचे ताळे मेळून कालतिकायेन आमी तुजी स्तुती गायताव पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर त्यो स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या विपवान होसाना उंचसर्गी सर्वेस्पराचे नांवीन येता तो सुभागी होसाना उंचसर्गी सर्वेस्परा करोसून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर देखून तो परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमी समेळ क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोस्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणेन उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोटलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पोरीम जेन्ना तो ताणें कार्स घेतली
तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराचें हें रोगोत पातकांचें बोक्सांनी मेडच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उकळसाक करात. बाबा तसो घोट संवसाराच्या सोडवणारा तुझ्या खुर्सा आणि प्रवचपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली, आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्वरा समेजीच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जन्माच्या उगडासाक आमी तुका जिविता सोडो आनी सोडणची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी क्रिस्ताचे कडेन रोगतान वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तावलेशे पवित्र सेवेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जन्माच्या बोरवाशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबणी सगळास कर आनी जी काकुतीन ओंतल्या समेस्तांक जे मुखामाळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या मिसाची बेडीन वांटो घेतल्यांची आयज आपलो वाडदीस लग्नाचे वार्षिक रस पाळटात. ह्या चिखलेच्या गांवांची येतल्या ल्हान सुकल्या बाळांची भुरग्यांची तोंडाची पिडेस्तान शापाय शमायची वावरा खातीर परदेसांत घालपाक गिरोवपाक बोटीर आहात, गोंया भायर आहात, ज्या भुरगे बाळना कडेन बेबदीक आया, ज्या घरांत रीण आहा, खाजेन प्रश्न स्वाद एस ना नवें घर बांदतात. गेल्या सकाळ सावच्यान ह्या बाबड्यांचो आशिर्वाद मागता. आमची फिरगोच्या संस्थांचो आशिर्वाद मागता. एकी गोरबेचो आशिर्वाद घाल. नवें शिक्षणीक प्रवास सुरू जाता आयज सावन भुरगीं शाळेक वेतरी त्याच्या शिकपाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमची दया करून मागता. आंकवार मारी बागेंत आंकवार मारी देवाची माहिती सांगा ती बागेन से ती सपोती बागेन दोरमता आनी सोड काळांत कमावल्या त्या सगळ्या सदां भोगतां बरोबर बागेन सेवास पाद्र पियो माली बागेन मिंगेल काब्रियर राफायल बाळकाजीन तेरेस मा तेरेसा बागेन आतून बागेल फोणसा मागीर फ्रांसीस शावेर मान्यवन पाद आग्नेल मोसास बागेन स्त्यो बागेन काल्लो आकुती बागेन प्रसाती आनी बागेन जॉन मारी बियानी आनी सगळ्या सदां भोगतां बरोबर सासण जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोही मागावूंक आमकां फावो कर. श्री क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताची ताय पवित्र आत्मेच्या एकवटान देवा सर्पवेदार बाबा सर्मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. देव आमकां जाय ती देण दिता आनी देव आमचे कडेन रावता वाखाणणी दिनवासनी पण आमी दिता पळयतना दुसऱ्याक बोवाड करून दिता. कोणे मान चडच्या मनान कोणे दुसऱ्यांनी आमकां वाखाणलेली आमकां जाय ओगेपणान दिता तेन्ना देव संतोसता. असलेंच मौन आमकां आयज आनी सदां काल मागून जेशू कडेन मागणें बापाक करुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज यो, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो किराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कोल्यान भोगता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयकरे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक बोरबाश्रां उतरयतल्यांक आमकां जुदार काकुतीन सोर पातकांतली सुतय आनी सोर आकातांतली वाटाय. सो म्हजे क्रिस्ता तुवें दवरपाक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पुणचे पवित्र सभेचेर बाबार्थय दीस घाल आनी तुजे कुशेपणान तिका शांती आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सिम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबी असो. हासनांची शांती एकामेकाक वांटुया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमचे कागद कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची कागद कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. आमच्या सम्य क्रिस्त मिसर आमकां ती शेवतोल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं. सम्य क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बापाचे कुशे परम पवित्र सहकारांच्या मोडणारे संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे पवित्र कृत्य सगळ्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सोर वायटांतलो म्हाका निवार. आसाच्यो आत्म्या पाडूक म्हाका आदार दी आनी सोशिकलो वेगळो सरूंक केन्नाच निर्मू नाका. विधवेक वाकांटलो जेसो पडे आसा जे तुवें जायतें आमच्या जिवितान केलां तुका वाकाणूक आमकां शिकय आनी दुसऱ्याक दितना आमचें व्हडपण न्हय आमचें नांव न्हय भगवत तुजी मोहिमा सोदूंक आमकां बळ दी. बाबार्थांची आमी शेवता हांव त्या सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण हे कुतोर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी दिवं. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. तुझ्या हातात मोजो जेसू दाता तुका तेपून विश्वासा जेसू दोरकापा तुझी मोठाय म्हाका दी सुसा वेदा दुस्मान मोजे बिराकून म्हाका बिराकना तुझी ओरी
8:25. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे खुरी म्हजें तारण कर, क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर, नाणूय म्हाका उदकान मोडपाचें, पवित्र कश्टानो म्हाका गोठ करा, तूं परव्या जेजू चितान म्हाका आय, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय, वेगळो सोडून कधीच भिवू नाका, वायट दुस्मांतलो तूं म्हाका पाठय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपुय, तुजे सुशेयो तूं म्हाका फरमाय, भक्तां संगती तुका पाटांच्या. विरावया, प्रार्थुया. सर्वेस्वरा, स्वर्गीचे संस्कार घेतलेले आमी तुजे काकुतीक उलो मारता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारिशे संतोसान उगडास करतली ते सांकवारिशी देख घेवन सगळींच्या गुटांची पुर्ती सेवकां जावंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. सोर पवित्रात येव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, आमचे पवित्र सभेचेर आनी तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. वसुन्याचे क्रिस्ता शांत मोगान धाडटा. देवाचे स्वरूप शेवटाक गीत गोंया E21. Sankoshakli Soda